अस्मिताच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा अशें व्यक्तिमत्व जे दादल्यांच्या बरोबरीन दादल्यांच्या क्षेत्रांत सारखे स्ट्रॉंग रावन काम करता। आमच्या बरोबर आसा आमचे आयचे सोयरे सायरा खान। नमस्कार सायरा, तुका आमच्या कार्यावळीन येवकार। खरें म्हणल्यार तुज्यो असल्यो बायलो खूब कमी पळोवपाक मेळटात ज्यो सारक्यो इतल्यो स्ट्रॉंग आसतात आनी इतल्यो धडाडीन अश्यो काम करतात। सगळ्यांकूच उत्सुकता लागून गेल्या आसतली की तूं अशा क्षेत्रांत कशें पावलें की ज्या क्षेत्रांत सगळी कडेन दादले पळोवपाक मेळटा। तूं बस चलयता, सो तूं बस चलोवपाक कशें पावलें हो म्हाजो पयलो प्रश्न, कित्याक ती उत्सुकता सगळ्यांक आसा। वस्त गाडी चलोवपाक कसो पावली बायलेक। मग आमचे बचपन से माझी ल्हान आसले तेन्नाच म्हजें लक्ष नासलें भितर आनी कितें करूं हांव। आमच्या गांवांत कितें चेडवाक शिकयना। तुजो गांव खंयचो? यूपी लखनौ। लखनौ म्हणजे खेडे गांव आसा। पण लखनौ साकून गोंयान कशें पावले? आमचे गोव वाडलेले हिंगा काम करताले पयले, लेबर काम करताले, तो काजार करून आमी हिंगा येयले। म्हणजे कितले वर्सां जाली तुका हांगा येवन? 2002 येयलेले। 2002 म्हणजे बरीच वर्सां गोंयान आसा। गोंयान आसा। आणि मागीर गो काम करताले, हांवूय काम करताले, बिल्डिंगान काम करताले। पयले हांव शिकूंक नासले काय ते गाडी बीन काय ना, घरांनी काम करताले। मागीर स्लोली 1-2 वर्स रावले, म्हाका लक्ष ना आलें की हांव कितें करूं। शिकूंक ना, स्कूल बाकाय वचूंक ना, हांवूय काय धाडूंक ना, बापूय धाडूंक ना, भाव आसा भयणी आसा सगळी आसा, गांवांत आसा हिंगा कोण ना। हांवें कितें चिंतलें, म्हाका लक्ष नासलें इल्लेशें ल्हानासून की कितें करूं हांव। म्हाका गाडी चलोवपाक येयलें, हांव गाडी चलोवपाक। तुका आवडटाली आदी गाडी? हो। पण तू केन्ना पासून गाडी शिकले? गाडी शिकलेले हांव 5 जालेले तेन्ना, 2005। 2005 ती 4 व्हीलर चलयतले। लग्ना पयलीं शिकल्ले? ना लग्न लग्न जावन शिकलेले। म्हणजे गांवानूच शिकले काय शिकपाक गेले? हांव शिकपाक गेलेले, गो सांगलेले म्हजो प्रॉब्लेम काय ना, तू शिकतले कितें आमचे गांवांतून काय ना आसले, गाडयो ना आसले, सायकल ना आसले, काय ना असले, आमी गरीब। हय, पण तू अशें आवड म्हणून शिकल्ले की तुका दिसताले की ना आपल्याक हे कितें तरी करपाक जाय अशें चिंतून तू शिकल्ले? हांव शिकलेले कितें आमकां कितें करून दाखोवंक जाय असं मनान येतले म्हाजे भितर। म्हजो भाव गाडी चलयता पयलेसून, खूब पयले। ती गाडी चलोवपाक कितें म्हणजे डिफरंट कितें दिसता, दादल्याचे बरोबर चलप डिफरंट कितें दिसता। आमच्या हितून क्रायम खूब जाता, तर म्हज्या मनान इल्लेशें आसलें कितें आयलां हांव नको, देवाचे कितें आहा नको, शायद असो जालेलें। हांवें कितें केलें, मग गाडी चलोवपाक शिकून घराचें काम करतालें। केन्ना हांव हातून धरूंक ना की रस्त्यार गाडी चलयतालें। आमची कितें ती इतली डावन जालें कितें हांव बसीन मागीर बस धरले, स्कुलान वचूंक ना शिकपाक गाडी। आमी आमच्याय मनान शिकले, अशेंच शिकले तू। आणि मागीर बस चलोवपाक कशें पावले तर तू? बस चलोवपाक कितें म्हापसा पयलें काम करताले, म्हापसा करायचं ना। हांव मुश्टफान हायस्कुलान फर्स्ट टायम केले। पण जेन्ना तू थंय इंटरव्यू करपाक गेले तेन्ना त्यांचे कशी रिएक्शन आशिल्ली, म्हणजे कशी प्रतिक्रिया त्यांच्यानी दिली? ते युट्यूब कोण येयलेले आमच्या हितून पात्रांव, ते सांगले आमकां युट्यूबान आमी घालया, एक बायल आसा पणजी म्हापसा खंय ते वाड्यान बसी येना, स्कुलाची बस कोण बायल चलयना, आनी भुरगेंय सेफ, चेडवां आसा, चेडे आसताले, ल्हान भुरगीं आसताले, व्हडली भुरगीं आसताले, भुरग्यांक सेफ। आनी तूं अगर चलोवंक शकता, तुजे कडेन आयडी आसा जाल्यार तूं कर काम। पण इतलो व्हडलो डिसिजन म्हणजे सारकी बस बी चलोवप म्हणल्यार एक सामकें वेगळेशें कितें तरी न्ही। सो कशी कितें तुजी सुरवात जाली ती, म्हणजे तुका ते धाडस कशें आयलें? आतां गाडी चलोवप एक वेगळें, एक आमी शिकपाक जाय म्हणून गाडी शिकतात, पण एकदम बसी कडेन वळप म्हणल्यार मॅम कितें हांव कितें चिंतलें, कितें हांव कितें शिकलेलें जाल्यार आनी कितें काम करतलें, ऑफिस कितें कंप्युटर कितें, हांव कांयच शिकूंक ना। हांव कितें तुका हें करूं, म्हाका लज काय दिसिना उलोवपाक की हांव कांय शिकूंक ना म्हूण इतलें शिकलेलें आसा। सगळे भुरग्यांक टिचर शिकयता, तकलेर बसता बाबा ही शिकयता, आमकां कोण काय शिकोवंक ना। हांव कितें चिंतता, हांव कितें काम करता न्हू ते आमच्या मनान आनी आमच्या तकलेचेर करपाचें। म्हणजे खंयचें काम शिकपाक जाय जाल्यार तूं शिकपाकूच वचूंक जाय अशें ना। कांय जाणां अशीं आसतात जी शिकपाक वता तेन्ना शिकूंक पावना,
पण सायरा बद्दल आमी पळयत जाल्यार सायरान आपल्या मनान आपले एक ती पयलीच इच्छा आशिल्ली की कितें तरी वेगळें करपाक जाय आनी त्याच तकलेन ते फुडें गेले. बरें सायरा, म्हाका सांग, तो प्रवास तुजो सुरू जालो, तुवें बस तुजी चलयली, फुडें मागीर तुजें कितें जालें? फुडें मॅम कितें इंचे कितले वर्सान आमी काम करता, कांय प्रॉब्लेम नासतना काम करून आमी रेंटान रावता, भाड्यासून रावता. 8,000 पहिले 5,000 आसले, आतां वाडले ते 8,000 जाले रेंट. आनी चेडोय म्हाजें शिकता आनी हिंगा कोण ना म्हाजो. आनी घोव मेलेलो तेन्ना 2014 ताका पहिले एक्सिडेंट जालेले मॅम. एक्सिडेंटान मागीर 6 म्हयने उरलेले तो जेमसीन मेडिसन बा चालू आसताले, हे फ्रॅक्चर जालेले हात आनी हे मागीर मेलो तो. पण ताजे उपरांत तुवें एकट्यानूच सगळें एकट्याच गांवांनी वयताले ताजे कितें करपाक मेडिसन बा पळोवपाक ताका गांवांत धाडलेले हांवें UPन. मागीर हांव हिंगा येताले गांवांनी वयताले, ट्रॅव्हलिंग खूब करपाक पडलें म्हाका. मागीर सगळे घोवाचें करताले तूं, भुरग्याचें? कित्याक म्हजे सासी माय आनी कोण नासले, नणद आसले, ती दोन आपल्या आपल्या घरान आसा. घोव आपल्या घरान एकटेच आसले, हांव चेडे घेवन हिंगा गोंयान रावताले. म्हणजे घर सांबाळ, घोवाची सेवा कर किंवा घोवाचें शिकपण काड, तेका म्हणजे तुका तो काळ आशिल्लो तुजो, तो सामकोच तुजो सारको एक त्रासांचो असो आशिल्लो. तूं एकटें इतलें घट्ट कशें रावलें? जमलें मॅम. कोणाचे भितर कितें पडटा ते आमी सांगूंक शकता. कोण कोण लिपयता, आमी लिपयना. आमकां कितें वायटपणा चोरी आनी कितें कांय घसतन करूंक ना. काम सोदून सोदून काम केलें. बाथरूम पासून धुवन, हांव ड्रायव्हर आसा, हांव काय ये म्हणून ड्रायव्हर आसा हांव की करिना रॉंग. हांव तुजे कपडे बी धुवन आपले पेट भरून आमच्या चेड्याचें पेट भरून काम करता. तूं अशा क्षेत्रान काम करता, चडशे दादलेच काम करता, म्हणजे दादल्यांचेच वर्चस्व आसता. मागीर अशी बायल जेन्ना वता तेन्ना दादल्यांचे खुबशे कमेंट्स आसता, लोकां कडल्यान तुका कमेंट्स येता. मागीर हे सगळे तुवें कशें फेस केले? खूब बायलांक त्रास जाता आनी खूब लोक क्वेश्चन कितें कितें करता. ती बायल गाडी चलयता, ती घोडा चलयता, बायल कितें गाडी चलोवंक शकता न्हू मॅम. ऑफकोर्स चलोवंक शकता. कोणाचे घोव ऑफिस गेले, ती बायल ताका घरान बसता. कोणाचे भाव खंय भायर गांव गेले, ताजी बहिणी घरान बसता ना न्हू. कोणाचे बापूय ना, समज एटलिस्ट ना, ताजी चेडूं कितें करता, रडटा घरान बसून. गाडी चलोवपाचें, फुडें वचपाचें आसा भितर मनान, ती करपाचें. पण अशें तुका आतां तूं म्हणटा, तूं जेन्ना पेट्रोल पंपाचेर वताले किंवा सर्विसींग गाडी करूंक व्हरताले तेन्ना तुका कितें सुमार तुका कितें फुडें वचपाक पडटालें? म्हणजे लोकां कडल्यान कितें तरी अशें तुका वेगवेगळे कितें कमेंट्स आसताले किंवा कितें? हांव पेट्रोल पंपार लॉकडावनान गेलेले. ते आमचे फेरी बोट पेट्रोल पंप आसा तो वास्को कंपनीन पेट्रोल कॅस्ट्रोल भरपाचें टँकरान आनी हाडपाचें हिंगा. थिंगा कोण कोण म्हणलें ती बायल एकटीच आसा, आमी धाडले खूब आसा जाल्यार बायल आमकां जमीन ना म्हणलें. जमीन ना तो पात्रांव कितें म्हणलें, कितें जालें? तो पेट्रोल पंपचे पात्रांव म्हणलें जालें कितें? ती स्ट्रॉंग आसा जाल्यार तुका कितें जाता? ते मागीर 2-3 एक 15 दीस एटलिस्ट काम केलें हांवें. मागीर आमकां काम आमचें मेळ्ळें. आतां तूं सद्याक खंय काम करता? सद्याक फर्स्ट तो आमचें स्कूल आसा, स्कूल परंत मागीर हांव डबल ड्युटी करता सेकंड पार्ट. हय, फॉर्च्यून हॉटेल आहा मिरामार, थिंगा काम करता. वेगल पार्किंग लेडी म्हणून वेगळ पार्किंग. हय. आनी तो थंय कशें पावले तर ते वॅलेट पार्किंगान कशें पावले? मॅम फेसबुकार घालेले न्हू. फेसबुकार खूब लोक कितें कितें म्हणलें, ही बायल गाडी चलयता, कोण दिता ताका काम, कितें शिकूंक ना कांय ना आसतना. हय, हांवें सांगलें शिकूंक ना आसतना तुका रिजन्स बरें दिले न्हू. शिकपाचें कितें हें आहा की शिकले तेन्नाय गाडी चलयता. हांव तर जाल्यार शिकलेलें आसा जाल्यार गाडी कित्याक चलयतालें? इल्लेशे क्वेश्चन लोकांचे समजून लक्षान येयना तकलेर. हांव शिकलेलें जाल्यार गाडी कित्याक चलयतालें? तुमचे बरोबर कित्याक वयतालें? आमची ड्रायव्हर भाव बापूय खूब आसा. भाव ह्या चेडे खूब आहा, जाय जाल्यार लोक आसा. तेजे बरोबर आमकां वचपाचें कितें क्वेश्चन? ती आमचे धाडले चिंतिना, बायलूय चिंतिना. चिंतपाचें पयलें. समज भगवान ना करे किसीचे पळय कितें जालें, तुमी कितें करताले? आमी बिजनसमॅन न्हू, आमी गरीब. इतली गरीब आहा की आमी काम करून खावंक शकता. मेहनत करता. हय, आमच्या हातीन आसा, आमच्या तकलेर आहा जाल्यार हांव मेहनत करून खावंक. सायरा बरोबर आमच्यो गजाल्यो अश्योच चालू उरतल्यो. तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.
विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे सोयरे सायरा खान. सायरा, तुजी तुवें वाटचाल सांगली, तुवें एक असो वेवसाय वेंचून काडलो जो चडशे दादले आसतात, चडशे खुबशे तुवें प्रॉब्लम्सूय तुवें हितून फेस केले. मागीर अशा वेळाचेर तुका केन्ना अशें खचून वचूंक ना की ना म्हणजे हांव कितें तरी करता, हांव म्हणजे कशें जातलें, फुडें म्हाका वाट कशी मेळटली, हें तुका केन्ना अशें दिसूंक ना? मॅम म्हाका दिसलेलें कितें धाडले खूब त्रास करताले स्टार्टिंगान. 4 व्हिलर चलयताले तेन्नाय ते कित्याक लागून ही बायल गाडी चलयता आनी गाडी चलोवप धाडलेचें काम, बायलाचें काम न्हू. खुबशे जाग्यार पळयलें हांवें कितें चिंतलें धाडलेय चलोवंक शकता कितें बायल चलोवंक शकना, आमी चलया. इग्नोर करून 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 फुडें आयले बसीचे वचून. म्हणजे बसीचे वचून येयले म्हाका आनी हिम्मत मेळ्ळें. म्हाका भुरगीं आमकां मोग मेळ्ळें आमच्या स्कुलान टिचरीचे आनी आमच्या सराचे सगळेचे हे मेळ्ळें म्हाका. पण तुका आतां कशें फील जाता, म्हणजे एक तूं कितें तरी आज स्वताच्या पांयाचेर उबें आसा, स्वताच्या चल्याक तूं सांबाळटा, ताका शिक्षण दिता, लोकांच्या मदीं वावुरता, सगळे लोक तुका आज सायरा म्हणून वळखता, रे ती ड्रायव्हर, बस ड्रायव्हर. तुका तुजे कडेन उलयता म्हळ्यार म्हाका पासून आंगाचेर म्हज्या कांटे उबे रावता की एक बायल अशें आनी करूं शकता. म्हाका खूब बरें दिसता आनी बरें दिसपाचें कितें लक्षण आसा की आमकां मॅडमी म्हणटा सायरा हांव कितें करूंक सकिना तूं करता. हांव शिकलेले बायल आमी काय करूंक सकिना, प्रिंसिपल जावत, टीचर जावत, पुलीस इन्स्पेक्टर जावत, आमी काय करूंक सकिना. तसं गाडी चलोवपी आनी भुरग्यांक 35, 40 एटलिस्ट 20 भुरगींचे जीव घेवन तूं वयता जाल्यार म्हाका आवडटा की एक बायल समोवन चलयतालें. पण तूं आतां सायरा जें आसा हें आतां आनी कांय वर्सां पयलीं अशें तर नाशिल्लें, इतलें तें स्ट्रॉंग नाशिल्लें. मागीर तो बदल आनी आतां कशें दिसता? आतां आमकां खूब दुखी जाता. कित्या खातीर म्हणटा? म्हणजे खूब ट्रॅव्हल करून येयले आमी. खूब प्रवास ल्हानसून आसले आमचे काजार जाले, म्हणजे म्हाका खबर नासलें तेन्नासून. कितल्या वयाचेर जाल्ले? 16 वर्साचे काजार जाले. 16 वर्साचे. आतां भुरगे 16 वर्साचे 9th आसताले 10th आसताले मॅम. हांव कांय वस्तू सांगिना की म्हणजे बेतेचे हितून सांगता. म्हाका खबर नासलें काजार कितें, संसार कितें. म्हाजो चेडो येयलो तेन्नासून म्हाका कळ्ळें की म्हाजो चेडो तो आनी हांव शिकूंक ना जाल्यार म्हाज्या चेड्याक शिकोवया आनी आमी काम करून आमचे पांयार रावया. पण तेन्ना तूं इतलें स्ट्रॉंग नाशिल्लें न्ही. मागीर तूं कशें, म्हणजे तेन्ना घोव तुजो तुका सोडून गेलो, घोव नाशिल्लो, तूं एकटें आशिल्लें, चलो आशिल्लो पदराक तुज्या, मागीर तेन्ना कशें तुवें मागीर फेस केलें म्हणटा तुका? लायक माझे स्ट्रॉंग कशें जालें? माझे बदल खूप पडलेले आसा, ते झालेले आसा, ते मी काय सांगूंक सकिना मॅम. एक बायल एकटी असली काय ना, असे फायदो घेणारे खूब हय हय आसाले. पण तूं जशें स्ट्रॉंग रावलें, म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेन सायरा भशेन स्ट्रॉंग रावपाक जाय. ते दोळ्यान जरी आतां जरी दुखां असली तरी पूण खंय तरी ताका तितलो स्वताचेर अभिमानूय आसा की हांव आज एक इतली स्ट्रॉंग बायल आसा. म्हाका खबर नासलें की म्हजे संसार कितें. तर बायलांचे चेडवाचे एक लक्षण आसतालें, म्हजे काजार जावत या आमचे घर संसार बसोवप. म्हाका आत्तां कळटा. आतां मी काय करूंक सकिना, म्हजो चड व्हडलो जालें आनी आमचे हिंगा म्हणजे हांव मसल दाखयना, हांव भितरले मनानच सांगता. आमची भयणी आवय कोणी जावत, घेवन कोणी जावत, बायल पासून जावत या दादले पासून प्रॉब्लेम क्रिएट करनाका आपल्या लायफान. आपली लायफ आपल्या स्ट्रॉंगान जिवपाचें. म्हाका असं दिसता की म्हणजे कोणाक वांगड्यान हेल्प मागता असं काय ना. म्हाका हे दूख लागता की लोक एकटे ते बायल जावत, एकटे चेडू जावत, एकटे आवय जावत बरें न्हेसून गेले तर ताका स्वतयता. बाबा खूब बरें दिसता ती खंयसून हाडटा. गरीब जावत ते तर व्हडले जावत कोणी जावत न्हेसपाचें ताका हे ना, रायट ना, रायट आसता. आमकांय खूब जालें, आमचे कोण हेल्प करूंक ना. एकूच ते आहले जे लॉकडावनान एक बायल आसा, एक मॅडम आसले, ती म्हाका हेल्प केलेली आसा. ते राशन भात दिवपाचें अशें केलेलें. जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना तुजें काम बंद आशिल्लें न्ही? बंद आशिल्लें. तेन्ना तुवें कशें हें केलें? आमचे रेंट पर म्हयने पे करताले. आमचे लॉकडावन जाले जाल्यार रेट पडपाचें ना असं काय ना लक्षण. आमचे गव्हर्मेंटाची हांव बस चलयता, ती कॉन्टॅक्ट द्वारा, ती पूण काय करूंक ना. कोणी लक्षण विचारपाक येवंक ना. बाबा चेडो आसा आनी एक बायल रावता, ही कसो रावता जाल्यार हांव कसो रावलें ती आमच्या देवाक खबर आसा आनी म्हाका खबर आसा. म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या आयुश्यान अशेंच आसता की जेन्ना
त्रास असता त्यांना कोण मदत करपाक येना, पण जेन्ना तूं अशें बरें भोंवता लोकांक दिसलें की तूं ना खरेंच खुश आसा, तेन्ना मात लोक टिका करपाक खुबशे फुडें सरता. आता तू एक गाडी म्हाका दिले, समज एक गाडी तू म्हाका दिले सायरा चलय तू, जाल्यार लोक पळयताले दोळे उक्ते करून एका गाडी खुंयसून मेळ्ळे, ही कितें करून गाडी चलयता तांकां कसं कळना की कितें बाबा मॅडम हेल्प केलेली आसा की ही काम करता जॉब करता की एटलिस्ट कितेंक लागून ती चिंतिना. कितें तो आसा म्हूण मेळ्ळें ताका गाडी. पण तुज्या आयुश्यान असो केन्ना असो एक खीण आयिल्लो जेन्ना तुका दिसलें की ना म्हजे कडेन आतां जायना, आनी तसो जर आयिल्लो जाल्यार कित्या खातीर तूं इतलें घट्ट रावलें त्या वेळाचेर? माझे हे संवसारान कितें गोंयान आमकां खूब बरें दिसता, गोंयान चेडवाचें जावत आनी कोणाचें जावत फ्रिडम बरें आसा. कंप्लेन बा केले तर रोखडे एक्शन घेता की हां बाबा कितें रायट आहा ते रायट घेता, रॉंग आसा तो रॉंग करता. ती आमकां खूब बरें आवडलें आनी हेका लागून कितें म्हाका पडलें फाटल्यान कितें वायटपणा ती हांव सोडून आमी फुडें वयले. फुडें येवपाचें एकूच लक्षण कितें म्हणजे चेड्याक शिकोवपाचें, आमचो संसार कितें पिटार करूं हांव. सारकें म्हाजी एकूच आहा हे मॅसेज कितें कोणी बायल जावत चेडवा पासून जावत आमचे आपली आपली लायफ पिटार करपाचें न्हू. कित्याक अश्यो खुबश्यो बायलो आसतात ज्यो कसलें संकट आयलें काय ना तांकां समोरे वचपाक जायना, खचतात ती. म्हणजे तांकां दिसता की ना आमकां कसलो आदार ना, आमचे कडेन कांय शिक्षण ना, आमी कांय करूं शकना. म्हाका दिसता सगळ्यां खातीर सायरा एक बरी देख आसा, तें म्हणटा आपूण शिकूंक ना, पण आपले जे तेणें मनान आशिल्लें की आपूण ड्रायवींग शिकतलें, ड्रायवींग करतलें हांव आनी ताजे उपरांत हांवें कितें तरी करपाक जाय हें शिकून ताणें घेतलें म्हणून तें आज आपल्या पांयाचेर उबें रावला. घोव नासतना सुद्दां आपल्या चल्याक तें सांबाळूंक शकता. आपूण शिकूंक ना पण तें आपल्या चल्याक शिक्षण दिवंक शकता. म्हाका दिसता ताची देख प्रत्येकान घेवपाक जाय आनी कोणाची देख अशी जेन्ना देख मेळटा आमकां तेन्ना घेवपाक जाय. आमी तांच्या बद्दल टिका करच्या पेक्षा तांचे कडेन कितें बरें आसा तें आमी जाणून घेतल्यार म्हाका दिसता खुबश्या बायलांक फायदो जातलो. 18 वर्साचेर तुका चलो जाला म्हणटा, 16 वर्साचेर लग्न जावन 18 वर्साचेर तुका चलो जालो. ती म्हाका खबर नासलें. ती डॉक्टर आमचे मेडिकलान बांबोलीन सांगलेले डॉक्टर की तूं इतलें ल्हान आसा, तुका भुरगीं जल्म जालें, कितलें ल्हान आसतना काजार केलें तुवें. हांवें सांगलें डॉक्टर नको, आमचो संसार फुडें कितें मॅडम पळोवं आमी. आनी कितले वर्साचेर घोव तुजो पिड्ड्यार जालो? म्हणजे आतां 14 पिड्ड्यार जालें. आमच्या घोवाचें उमर खूब आसलें, व्हडलो आशिल्लो व्हडलो आसलें. तेन्ना आमची उमर आसा 16-17, तेन्ना ताजी आसलें 35-40. हय, पण आमकां कितें संसार कळटलें मॅडम. पण थंयसर सगळ्यांचेच लग्न अशें करतात गो इतली बेगीन? आमच्या गांवान आतां पासून आसा खेडे गांवान अजून आसा. पण तुका चलोचे वाटे तुका चली जालें तूं शिकयतलें शिकयतालें, लग्न करचें नाशिल्लें मगो बेगीन? ना ना ना. ताजे मनान हांव एक सीख दितालें बाबा हांव कितें काम केलें तूं कर नाका, फुडें सीख आनी रायट देन रायट वच, रॉंग वच नाका, कोणाक पिटार करपाचें वच नाका. तूं चेडू आहा जाल्यार पिटार करनाका कोणाक. दादल्याचें मन जाता, दादल्याचें आसा न्हू. पण म्हाका एक सांग आतां तुजो वायट घेतोस की काय घेतो? तिच्या वर आहे क्लोज, डबल घे ना, वायट घे. म्हाका एक सांग की तुजो चलो तुका आतां हितूंतल्यान सगळें पळयता, तुजी मेहनत पळयता, ताजें कितें आसता रिएक्शन? तो कितें म्हणटा? चलो म्हणटा मम्मी आमी भागीदार आसा जे तुजे पडून जन्म जाले म्हणटा. म्हाका शिकोवपाक नको, हांव दुसऱ्याच्या घरान आसतालें जाल्यार हांव नको शिकयतालें की कितें हांव करतालें म्हणून आमचे आसा नशिबान. आनी तूं म्हजे फुडें आसा, साथ दिलेली आसा, हांव शिकता म्हणून म्हजो चलो अजून म्हणटा. ताका अभिमान आसा तुजे? अजून अभिमान आसा. सायरा, तुज्या आयुश्यान असो कितें प्रसंग आयिल्लो, म्हणजे एक वायट प्रसंग आयिल्लो केन्ना असो, आनी तुवें तो कसो सामोरो गेले तूं? मॅम म्हाका म्हज्या वळून येयले वायट पर्सन येयले, खूब येयले. खूब म्हणजे अशे 2-3 गजाली आसा सांगू काय म्हाका दिसता सांगू केन्ना. पणजी आसले केन्ना काम नासलें, हांव हिंगा बसतालें तेन्ना बीन धाडले येयले येवन आनी कितें कितें म्हणलें विचारताले, तूं काम करिनासतना हितून येता कितें म्हणलें म्हाका. म्हाका राग येवन आमी कट बीन केले, आपले कट केले की बाबा देवा असं कितें करता. ही धाडले येवन असं कितें विचारता. हांव काम सोदपाक येयलें, आमी थकून हिंगा बसलेले आसा झाडाचे सकल, आनी कित्याक लागून विचारता असं. एक बायल पळोवन विचारता, एक बायल जाणून जाल्यार कितें हें आहा असं दिसलें काय ना काय जायना, आमी कितेंय उलोवंक शकता, पयशे घे आनी हिंगा यो म्हणलें. आमी काय करूं, कितें करूं, कोणाक सांगू. फुडें कोणाक सांगपाक गेले ते सांगताले
कितें तो आसताले बायलाचे वचून तो म्हणून धाडलो फाटी येता आनी राउंड मारता कितें पळय आमी कितें खावपाक म्हाका मेवता कितें नोच के खाने को मिल जाएगा क्या उसको नोच के खा जाने का फेक देने का तरी पण तू खूप स्ट्रॉंग रावले. हांव घरान गेलें रिटर्न कित्याक म्हाका नाका आसलें हांव थिंगा उठून दुसऱ्याच्या घर गेलें म्हाका खंय काम मेवतालें तुजें वगून तेजें वचून कोणाचें वचून रिक्वेस्ट केलें बाबा म्हाका तूं घराचें तें बीन काम दिलें जाल्यार हांव करपी म्हाका ही गंदगीचे एरियन नाका म्हाका वचपाचें हांव गेलेलें आसतना म्हाका कोण कांय करूंक सकिनासलें मॅम म्हणून म्हाजे मनाक म्हाजे चेड्याचे वचून म्हाजी लायफ पिटर जातालें इल्लेशे पयशे काम गेले जाल्यार कितें ती पयशे म्हाका नाका आमी काम करून आमचे पयशे जाय म्हणजे तुवें एक जर चुकीचें तुवें डिसिजन घेतिल्लें जाल्यार आज तूं सामकें खंय तरीच पावतलें आशिल्लें. नासलें. आज जे अभिमानान तूं उबें आसा तितले अभिमानान तुका उबें रावपाक जावचें नाशिल्लें. नासलें आनी म्हाका दिसता तुज्याच बाबतींत न्ही प्रत्येक बायलेच्या बाबतींत लोकांक दादल्यांक दिसता की बायल जर बरी न्हेसता किंवा बायल जर उलयता खूब बायल जर कोणा कडेन बरे भशेन हांसून उलयली जाल्यार ती बायल वायट. दादल्यांची चूक चडशी कोण करपाकूच वचना. कित्याक लागून मॅम कितें हे आमच्या संवसारान एक मॅसेज आसताले कितें धाडले आसा खंय ते काम करून येता आनी पयशे उडोवन चिटकेन कितें चल बायलांक हे करता पळय चेडवाक घेवया ती आमचे ती एक थांबले न्हू जाल्यार धाडल्यांचे हितून मॅसेज हे आहा की समजून घेवंक जाय बाबा एकटे एक ती बायल तशें जावं सकिना तुमची बायलाक तुमी सांबाळून दवरल्यार कितलें बरें जाता आमी बायल आमची चेडवां आमची एक फूल की तरा आसताले प्रत्येक बायलेक तितलो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिले जाल्यार तुका रिस्पेक्ट मेवताले कित्याक एक आवयच्या पोटान तुमी जल्म जाले सारकें एका बायलेच्याच पोटांतल्यान तुमी जल्माक येता आनी ती बायलांक तुमी वायट धरून चिंता आनी तुमच्या दोळ्यान पळयता तुमी उत्तर उलयता हे करता कितें रे तूं वयता कितें रे ही म्हाज्या हातून तो येयना उलोवपाक. म्हाका दिसता आतां तुज्या फुड्यान तशें कोण येवचें ना. आतां तुका सामकें स्ट्रॉंग आतां ते कोण येले जाल्यार दोन धाडले येले जाल्यार ताका फडटालें तोंड बीन आनी हांव सांगता हय फडलें तें मिरा हिंगाय पणजी फडलेलें मारलेलें कितें 2-3 फावटी येता आनी म्हणटा लंबर घे. आमी म्हणटात न्ही बायल जी आसता ही सादी हितून आसता लक्ष्मीचें रूप आसा शांतूय आसता ती शांतादुर्गाय जाता ती आनी केन्ना केन्ना समज कोण तिच्या फाटीर येयत जाल्यार ती काली जातली आनी अशीच आमकां हांगासर आमच्या बरोबर काली आसा जी सगळ्या त्रासांतल्यान सगळ्या दादल्यांच्या मदीं सारकी अशी स्ट्रॉंग रावल्या आनी आपली लायफ ती अशी जगता. सायरा म्हाका सांग की तूं सकाळ ते तुजो रात आख्खो दीस तूं कसो मॅनेज करता म्हणजे तुजे घरानूय तुका चल्याकूय सांबाळपाक जाय तुका कामाकूय वचपाक जाय परत डबल ड्युटी करता म्हणटा सो आख्खो दीस तुजो कसो वता. मॅम म्हाजी ड्युटी कितें सकाळी वयता स्कूल स्टार्ट जाले उपरांत 6:30 आमी स्कुलान पावता भुरग्यांक पिक करपाक मागीर 9 उपरांत येयले स्कुलान मॅडमान सुटी घेता घरान येवन क्लीन बा करता घराचेंय काम जाय न्हू बायलांचें काम तर घराचें केन्नाय सोंपयना कितले व्हडले जावं म्हाज्या घरान तर कोण ना चेडोय वयता स्कुलान आमी दोगांय रावता घरान जाल्यार आमी घराचें काम करतात एक अर्धा वरान सगळें काम सोंपयलें 1 वरान जेवण रांदता केन्ना रांदता केन्ना रांदिना वयसो वयता कामाक. आतां सेकंड ड्युटी आमची 3 गेल्या उपरांत आमी 12 येता रातीक. अरे बापरे. हय आनी केन्ना एकटेच रावता मागीर एकटेच रावता मॅम आनी केन्ना 12 म्हणजे केन्ना क्राउड एरिया आसा कितलो व्हडलो आसा तुजो कितले आतां एका 12th आसा 12th आसा मॅम 12th शिकता एक एग्जामी दिली कितें शिकता. हय सायन्स शिकता. अरे वा सायन्स शिकता. जी मॅम. कितें सपनां आसा चल्या बद्दल तुजें. तेजे म्हजें सपना कितें आहा तो कितें चिंता ती बरें शिकून आनी फुडें काम करूं. बरो शिकता. हय हय 10थान येयलेलो 95. अरे बापरे. हय हय आनी आतां 11 कितें 85 कितें येयलो मॅम. अरे वा. ताका कोण नासले अंकल नासले डॅडी नासले शेवरे नासले कोणी आमचे बाबा तेजे वतून शिकपाचें आनी तेजे वतून उलोवून शिकून जाय एकटोच शिकले ट्युशनी दिलेले म्हणून इतले ना आपूण शिकले ना ती पण सांगूंक शकता म्हाजो चलो शिकता आनी आमचे भयणीचे आनी भाभीचे आवयचे कितें चेडे आसा ती बाबा शिक आनी तुमचे संसार फुडें वच. आमची ड्युटी कितें आमची ड्युटी आसा आतां रातीक आमी 1 उपरांत बीन येता हॉटेलान ड्युटी करता फॉर्च्यून हॉटेल मिरामार आमी इथं नजदीक आसा म्हाज्या घरानसून चड लांब ना आमी वास्को बी मडगांव बी काम करूंक शकता आमकां काम मेळ्ळें न्हू आमी फाटीं सरप न्हू फाटीं सरले ती गेली फुडें वचप काम कितेंय करप घरान येवन सुकून जर न्हिदपाचें 1 वर मेवता सुकून की न्हीद जम पडपाची ती असं. म्हाजे चेडो 95 पडलेले थिंगा हिंगा शिकता तालिगांव
मेरी कितें स्कूल आसा ते बाबू सराचे हां ते 95% पडलेले 95% पडलेले म्हणजे तू जरी शिकूंक ना तुवें चल्याक खरेंच बरें तुवें हें केला कितें ताका अशें म्हाजे चेडे कितें कोण फ्रेंड्स बी असं ना कोण अंकलय ना कितें शिकोवपाचे बाबा फुडें वचपाचे कोण ना खरेंच म्हणटा आज के डेटन कोण ना म्हाज्या चेड्याचे म्हणजे तू काय शिकूंक नसले तरी तुवें चल्याक तुवें बरें शिकून शिकयलें. घेतला पण तुका तुजें स्वप्न कितें आसा चल्या बद्दल चल्याक तुका कितें करपाक जाय म्हणजे कितें तरी स्वप्न आसतलें तुजें न्ही माझे सपन इतले आसताले की शिकून फुडें काम केलें जाल्यार ताका कोण म्हणले बाबा हे शिकलेले कोणाचे तूं आवय शिकयले अंकल चाचा मामा कोणी शिकोवंक ना दादल्याचे हात आसताले ना भुरग्याचे वतून सारकें भुरग्याचे वतून दादल्याचे हात ना ना ही आवयचे हात आसताले स्वता एकट्यान तुवें सगळी एकट्यान मेहनत शिकयलें. करून म्हाका असं हेज्या पेक्षा तुका आनीक गर्व आसूं शकना कित्याक तूं एकट्यान इतले चल्याक तूं शिकयता चलो तुजो बरो शिकता आनी सायन्स करता म्हणटा म्हळ्यार खरेंच Science करता. खूब बरी गजाल आसा सायरा ही ताजें तर सपन आसा की हांव बोटीन कॅप्टन जावपाचें हय हांव तो देवा कडेन मागता की कितें ताजे चेड्याचें सपन आसा हांव पुरा केलें न्हू म्हाका आनी कांय नाका खूब सुंदर खरेंच तुजें उलोवपाक तुजे कडेन खरेंच बरें दिसता सायरा म्हाका दिसता म्हाका पासून अशें लायक मोटिवेशन कशें मेळटा तुजे कडल्यान खरेंच हांव इन्स्पिरेशन खूब मोग करता कित्याक एकूच चोडो आसा जाल्यार ल्हानसान म्हणजे 18 वर्सां म्हजो चोडो जल्म दिला 18 तूं चीत म्हाका कितें खबर आसतलें हिंगा कोणूच ना आसलें एक दीस ब्रेड खावंक ना आसतना असो रावले आमी ही उलयले जाल्यार म्हजे घाव जाता आमी उलयना आमी नमस्कार करता आवय भयणीक आमच्या संवसारान गोंयान जावत या आमच्या खंयच्या गांवांत जावत हांव ही म्हणटा कोणी आमची भयण शिकूंक ना आसतना गिल्टी करनाका ही आमच्या मनाक लागता आमी शिकूंक ना आमी फुडें कसो वचूं आमकां कोण जॉब दिताले आमी झाडू मारून खावूंक शकता जेवण पोटाक जेवून आमी जिवूंक शकता फुडें वचूंक शकता आमची भुरगीं आसतालीं ताका हांव पालोवंक शकता कमी आमकां व्हडलें नाका आमकां बरें गाडी येवन भोंवपाचें आमी गोल्ड हे घालपाचें आमकां नाका आमकां एक जीवन सादारण बितोवपाचें हार मांडपाचें न्हू हार मांडले जाल्यार आमचे गिऱ्या मनशांनी कोण न्हू ते प्लीज आमी रिक्वेस्ट करता तुमी खुशीन रावपाचें आमचें मनीस केन्ना आमचे जे जिंदगी लायफ केन्ना अशें कवर जाता आमी नको अशी पिती जालेली आहा करोना केन्ना आमी चिंतूंक नासतना हे करोना येयली ती एक मेसेज दिवंक शकता आवय जावत भयणी जावत चेडवां जावत हार मांडनाका प्लीज हार मांडले जाल्यार धाडले कितें म्हणटाले आमी जिखले तांकां कितें जिखपाचें आसा लक्षण आमी जन्म दिता न्हू जाल्यार आमी जन्म दिले आमी फुडें वयता तेन्ना धाडले वचपाचें आमी शिकून ना जाल्यार शिकनाका ती क्वेश्चन नाका आमी शिकलेली आसा तेन्ना आमी सांगता आमी हे आहा की आमचें लक्षण आमचे मना आनी आमचे भितरलेचे आमी काम करून जितूंक शकता एक न्हू 2-2 4-4 भुरग्यांक पालोवंक शकता ही हांव करून दाखयता करून दाखोवपी ही आमच्या बायलाचे भितर मनान आसूंक जाय सायरान आमकां एक खूब सुंदर मेसेज दिला खरें म्हणल्यार हे सगळी तेजी ताणें आतां मेसेज सांगला तो ताजो अनुभवाचो मेसेज म्हणल्यार जाता कित्याक ताणें खूब आयुश्यान खचके खाल्ला ताणें खूब वायट प्रसंग पळयला आयुश्यान तेज्या आनी हेतूंतल्यान तें खूब कितें शिकला ताजो संदेश होच आसा की आमचें जें आयुश्य आसा हें खूब ल्हान आसा हांसून मेहनत करून फुडें वचात त्रास आयले संकटां आयलीं म्हणून तुमी उगीच हार मानूं नाका म्हणटा ते आनी म्हाका दिसता हो खूब सुंदर ताणें संदेश दिल्लो आसा ते म्हणटा आपूण शिकूंक ना तरी पूण आज ते आपूण दादल्यांच्या बरोबरीन काम करता ताजो होच संदेश घेवन आमची आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया सायरा तूं इतलो वेळ काडून आमच्या खातीर हांगा आयले आनी सगळे आमचे जे पळोवपी आसा तांच्या खातीर तुवें इतले बरो संदेश दिलो तांची तुजी जी काणी आसा तुजी जें आयुश्य आसा आनी तुजी जी आख्खी वाटचाल हो प्रवास जो आसा हो एक खरेंच सगळ्यां खातीर एक देख आसा आनी तूं अशेंच स्ट्रॉंग राव खरेंच मना पासून मागता की तूं अशेंच स्ट्रॉंग रावचें आमकां सायराक आज बऱ्या हितून पळोवपाक जाय फुडें स्वताची गाडी घेवन गेल्ले पळोवपाक जाय आनी तुज्या खातीर हांव खरेंच देवा कडेन मागता की तुका फुडें एक बरें आयुश्य दिवचें देवान तुका तुज्या चल्याकूय बरें शिक्षण दिवचें तुजी सगळ्यो इच्छा पुरो जावच्यो हेच मागून तुका मना पासून देव बरें करूं म्हणटा हांव हें चिंत्तालें आमच्या गांवांनी मेसेज पावले जाल्यार कितलें बरें जातालें आमच्या गांवांन ही बायल भुरगीं खूब आसा खूब ताका दूख जाता की एक सायरा म्हणून शिकूंक नासतना बायल भायर परदेस आतां म्हाजे देश जाले म्हणून परदेस ही गोंयान आमचे गोवन कितले फिल्डान रावता आमची बायलां जावत आमचे दादले जावत कितले बरें रावता आमच्या गांवान असं कांय ना हांवें चिंत्तालें कितें की मेसेज थिंगा पावले जाल्यार कितले बरें तांकां जातालें खुबशी बायल आसा कोण खुदकुशी करता कोण कितें मनांचे वतून घरांनी
घटून घटून रावता तांकां रायट ना घटून घटून रावपाचें ते हांव चिंत्तालें. म्हाजे मॅसेज इतलेच आसा कितें आमी काम करता तुमी सगळे लोक आमकां एक आशिर्वाद दिले म्हजे चलो फुडें गेले जाल्यार म्हाका बरें. आमी भाड्यान रेंटान रावता आमचें घर ना येयलें आपल्याचें घर ना म्हूण म्हाका दुखी जावंक ना की हांव बाबा दूख करतालें म्हाजें गाडी ना बंगलो ना एक घर ना ना नाका म्हाका. आमी काम करून आमचें पोट भरलें ना जाल्यार केन्ना देवा व्हरतले. ओके देव बरें करूं तुका सायरा. अस्मिता ही आमची कार्यावळ अशीच चालू उरतली. फुडल्या भागान आमी मेळटली अशेंच एका अस्तुरीची अस्मिताय घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.